मिटींग जी असली न्हू ती प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्ष गीर शासन हांगासर संपन्न जाली आणि ह्या बैठकीन विशेषतः व्याघ्र राखीव क्षेत्र किंवा हत्ती प्रकल्प जो आसा त्या संदर्भात चर्चा झाली आणि महत्वाचे म्हणजे गीरचो जो प्रदेश असा हो सिंहा खातीर अख्ख्या संवसारान फामाद असा कारण आशियाई सिंह जे आसा हे केवळ आमच्या आशिया खंडान आता गीर हांगासर मेळटा तर त्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणा खातीर प्रकल्प राबोवपाचो सरकारान थारायलेले आसा आणि त्या शिवाय डॉल्फिन जे आसा त्या डॉल्फिनाच्या संवर्धना खातीर सरकारान विशेष असो प्रकल्प राबोवपाचो ठरयलेलो आसा. एकंदर ह्या बैठकीन वन्यजीवांचे संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान चर्चा जाली आणि प्रधानमंत्र्यांनी ह्या बैठकीन स्पष्ट केले की व्याघ्र राखीव क्षेत्र जाल्या उपरांत त्या परिसरातले ज्यो न्हंयो आसा त्या न्हंयांच्या माध्यमांतल्यान आमकां पिवपाचें उदक मेळटा, शिंपणावळीचें उदक मेळटा तर तेंच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली शक्य आसा आणि तेका लागून आपले सरकार जे आसा ते वन्यजीवाच्या संरक्षणा खातीर पर्यावरणाच्या आणि परिसंस्थेच्या संरक्षणा खातीर कटिबद्ध आसा आणि थळावे जे लोक आसा त्यांचे जे पारंपारीक हक्क आसा तर त्याच्या संवर्धना खातीरूय आमी प्रयत्न करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां आणि पारंपारीक ज्ञान जे आसा ते एक आमच्या देशाक समृद्ध अशें दायज आसा तर तेचे संकलन आणि अभ्यास करपा खातीरूय आमी प्रयत्न करपाक जाय आणि पारंपारीक स्थानिक जे लोक आसा तर तांकां वन्यजीवांच्या हावभावाचे त्यांच्या व्यवहाराचे ज्ञान असता तर त्यांची मदत घेऊन सुद्धा आम्ही वन्यजीवांचे संरक्षण करपाक शकता असे त्यांच्यानी ह्या वेळार अधोरेखित केले आणि ह्या बैठकीक जे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री जे असले भूपेंद्र यादव यांची उपस्थिती असली आणि देशभरातले जे राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे सदस्य आसा तर त्यांची उपस्थिती असली. पहिलेच फावट ही 7वी बैठक जी आसा त्या बैठकीक विशेष आयोजन आसा हे गुजरातच्या वन खात्यान केल्लें. आता कशें आसा न्हू गोंयाच्या संदर्भान ह्या बैठकीत तसो कांय चर्चा जावंक ना पूण येणाऱ्या कालखंडान आमी प्रयत्न करीत जाल्यार ह्या गजालीक आमच्या गोंयचे काही प्रश्न आसा ते सुद्धा मांडपाक हेतूंतल्यान संधी प्राप्त जातली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आणि याच्या भायर गोंयाचे कितें म्हादे खातीर जावं वायल्ड लायफ कितें उलोवप तुमचें जाला सेंट्रल मिनिस्टर ना कारण तो विशय जो आसलो न्हू तो पूर्ण वेगळ्या त्याचे विषयाची सूची जी असली पूर्णपणे देशभरातल्या काही मोजक्यात जे सरकाराचे वन्यजीवांच्या संवर्धन आणि संरक्षणा खातीर प्रकल्प चालू आसा तर त्यांचो आढावा घेऊन फुडली योजना जी आसा चालीक लावपाची तर त्या संदर्भातली त्या बैठकीन प्राधान्य